नमस्कार. आर्डिक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां येवकार. नदर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. राज्यांत कोविडाच्यो केशी वाडपाक लागल्या. जनतेन कोविड योग्य वागणूक पाळची. 5 जूनाक सगळ्या पीएचसीत बुस्टर डोस मेळटले म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान म्हायती दिल्या. बिगर गोंयकार राज्यांत चडांत चड गुन्यांव करतात. गोंयांतल्यान गुन्यांवकारी सोंपोवपाक थळाव्यांनी पुलिशेक पुराय तरेन सहकार्य करपाक जाय म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला. वीज पुरवण सुरळीत जावपाक राज्यांत उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत 2 नवीं 220 केव्ही हाय व्होल्टेज अतिरिक्त सबस्टेशनांची गरज आसा. ताका अनुदान मेळचें म्हूण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराची केंद्रीय वीज मंत्र्यांकडेन मागणी. मोपा विमानतळ प्रकल्पांत आतां मेरेन 333 पेडण्यां म्हालांतल्या लोकांक नोकरी मेळ्ळ्या. चडशे जाण पेडणेकारूच आसा म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान दिल्या म्हायती. 15 ऑगस्टाक जरी तरी मोपा विमानतळाचें उक्तावण आसलें तरी दाबोळे विमानतळा संदर्भांत तसो कांय प्रस्न उपरासचो ना. दोनूय मोपा आनी दाबोळे विमानतळ कार्यरत आसतले म्हूण मंत्री माविन गुदिन्हो उलयला. भाजप पक्ष धर्म राजकारण करपाक वापरता म्हूण रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे निमंत्रक मनोज परब हांचो भाजपाचेर कडक आरोप. आंबे आनी नाल्लाच्या लागवडीचेर अनुदान वाडोवपाचो शेतकी खात्याचो विचार आसा म्हूण मंत्री रवी नायक सांगता. चांदेल हसापूर पंचायतीक काळखांत दवरून पंचायत वाठारांतली अतिरिक्त जमीन मोपा विमानतळ प्रकल्पांत व्हरपाचो डाव केला. पंचायतीचे सरपंच तुळशीदास गावस हांणी हाच्या आड पत्रकार परिशद घेवन विरोध उक्तायला. निवळ उदक मेळप हो गोंयच्या जनतेचो हक्क आसा. राज्यांत पुरो असो उदकाचो सांठो आसा. अत्याधुनीक तंत्रगिन्यान आनी यंत्रांचो वापर करून फुडल्या 2 वर्सांत गोंयकारांक 24 वरां पिवपाचें उदक दिवपाचो राज्य सरकाराचो हेतू आसा अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल उलयला. तरींतल्यान आर्डिक्स गोवाचें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.ardixgoa.com तशेंच आर्डिक्स गोवा ॲपाचेर लायव पळोवंक मेळटल्यो. पळयत रावात आर्डिक्स गोवा. देव बरें करूं.